शेनवारा 70 शेतकार असोसिएशनाची बसका जाली। जंगली जनावरां, उदक आनी जमीन ह्या मुद्द्यांचेर चर्चा करपाक ही बसका जाल्ली। फाटले 2 वर्सां जालीं जंगली जनावरां शेतांतले पीक इबाड करता म्हण शेतकार कागाळ करतात। सुमार 40 शेतकार ह्या बसकेक हजर आशिल्ले। आरटी एक्सपो खातीर 70च्यान सोहन मणेरकार। या मध्यंतरीच्या 6 महिन्याच्या काळानंतर आम्ही परत आमच्या हे जे आमचे काही मूळ प्रश्न जे आसात तांकां वाचा फोडण्या खातीर आज आमी ही मिटींग हांगा आपयल्ली। हातूंत म्हत्वाचे सगळ्यात आमी काही बेजीक गोष्टी ज्यो करपाक जाय तेचे विशीं आज चर्चा झाली। वन्य प्राण्यांच्या विशयी आणि जमीन असे हे 2 विशय आमी आतां घेवन फुडें वतले आणि हेचे खातीर आमकां जे एक ज्येष्ठ जे वकील श्री शशिकांत जोशी हांचे मार्गदर्शनय लाभतले। तेंच्यांनी आमकां हांगा काही सूचना केल्ल्यो आसा। जे शेतीक जे नुकसान जाता शेती कुळागरां बागायतीक त्या बाबतींत टोटल सगळ्यांचे एक एसोसिएशन फॉर्म करपाचें आनी तें सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सकयल रजिस्ट्रेशन जातलें आनी त्या संघटने तर्फे प्रत्येक शेतकऱ्याक पार्टी करून आमी हायकोर्टांत रीट दाखल करतले। तेच्या खातीर आदी पत्रव्यवहार जातलो कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन। तेच्या उपरांत आमी रीट पिटिशन फायल करतले, आमी कॉम्पेन्सेशन मागतले। तशेंच काही डिक्लेरेशन आमकां गरज आसा। काही जे इश्यूज आसात लायक एक कॉम्पेन्सेशनाचो इश्यू सोडलो जाल्यार वर्मीन जनावरांक मारपाचे बाबतींत जो प्रयत्न करपाची आवश्यक आसा, जे परमिशन मेळपाक जाय, तें डिक्लेरेशन मेळपाक जाय, तो इश्यू आमी रीट पिटिशनांतल्यान घेतले। आनी एक विशय आमकां रीट पिटिशनांतल्यान घेवचो पडटलो तो हांगा आल्वाराची जमिनी ज्यो आसात डिफिनेटीव टायटल काही लोकां कडेन आसात, काही आल्वारा कडेन आसात, ते रेग्युलरायज जाल्ले ना। तसोच गव्हर्मेंट एनक्रोच ज्यो जमिनी आसात त्यो गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा की त्यो रेग्युलरायज करपाक मेळटा म्हणून त्यो रेग्युलरायज जाल्ल्यो ना। कितलेशे वर्सांत ते रेग्युलरायज न जाल्ल्या कारणान ज्यो गव्हर्मेंटच्यो स्किमी निरळ्यो आसात तेच्या कडल्यान शेतकरी वंचीत जाता त्या बेनिफिट्सा कडल्यान। ते सगळे इश्यू आमी रीट दाखल करून हायकोर्टान विविध रीट पिटिशनां दाखल करतले अंडर आर्टिकल 226।